आयज प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा घेवपाचो मेन जो उद्देश आसा, मुद्दो आसा तो हें की गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ मायनॉरिटी अफेर्स, हज कमिटी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया काल जो आसा सर्क्युलर जो आसा आउट केला की न्यू फॉर्म जी आसा हजाची 2027ची ही फॉर्म जी आसा आउट जाल्ले कडेन आसा. वेबसायट जी आसा हजाची ओपन जाल्या आनी 2 हज वेबसायट जी आसा, एक हज सुविधा आनी दुसरी जी आसा hajcommittee.com गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. हे 2 वेबसायट जी आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे जे आसा पोर्टल जे आसा हे ओपन केल्ले कडेन आसा. आनी जे आमचे गोंयकार बंधू जे आसा आमचे गोंयकार भाव जे उत्सूक आसा हे पाटी हजाक वचपाक लागून, कित्याक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान हे पाटी नवी स्कीम जी हाडली 20 days हज, हेका लागून जे आसा लोकांचे एप्लिकेशन जे आसा तुटून पडले कडेन आसा. आख्खे गोंयभर आनी जगभर आनी म्हळ्यार हांव सांगूंक सोदता की इंडियान जे आसा फर्स्ट टायम इतले जे हज एप्लिकेशन येयले की 20 days'चो जे हज आसा हेका सगळ्यांत बरी जी आसा फॅसिलिटीज दिली. काबा जो आसा आमचो तेजे हरम शरीफ ताका म्हणटा आमी, तेजे आनी तेंचे जे आसा डिफरन्स जे आसले ओन्ली 500 मिटराचे जे आसा तेंचे डिफरन्साचे जे आसा तांकां रावपाची वेवस्था, खावपाची वेवस्था, सगळी वेवस्था जी आसा हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे तर्फेन केल्ली तांकां. तशेंच आमचे स्टेट गव्हर्मेंटाचे माननीय गोंयचे राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेणेय आपले 2 स्टेप मुखार मारून आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक हेमी दोगांनी जे आसा वांगडा रावन जे आसा हे हजाची जी आसा फॅसिलिटीज कशी आनी बरी करची म्हणून सगळी सुविधा तांकां व्हरपा हाडपाक जे आसा तांकां ट्रक्स जे आसा हेजे अरेंजमेंट केले सामान व्हरपाक लागून. तांकां ट्रेनाची वेवस्था केली, खंय बसी जे आसा ते बसीची वेवस्था केली, रावपाची वेवस्था, सगळी वेवस्था तांकां सगळें. आनी आमचे हाजीज जे आसा इतले हॅपी जाले, तुमी पळयले आसतले जे हाजीज रिटर्न येयल्या तेमी इतली ब्लेसिंग जी आसा भारतीय जनता पार्टीची प्रत्येक MLA जे आसा, आमचे मुखेलमंत्री, आमचे पार्टीचे अध्यक्षाक जे आसा ब्लेसिंग जी आसा तेमी आमचे MPs बाब सदानंद तरनावडे जावं, आमचे श्रीपाद भाऊ जावं, जे सदांच जे आसा गोंयाक लागून वावरता, देशाक लागून वावरता, हांकांय लागून जे आसा तुमी हांवें केलें. आयज सांगपाक म्हणल्यार की 22 जून 2026 जे आसा ह्या डेटीक लागच्यान हजाचे फॉर्म जे आसा ओपन जाल्या आनी हो पोर्टल जो ओपन जाला हो 28 जुलय जो आसा आनी 28 दीस पसून जे आसा पोर्टल जो आसा ओपन आसलो. आनी मागीर हो पोर्टल जो आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो पोर्टल जो आसा बंद जातलो. मागीर लोकांक हजाचे फॉर्म भरपाक मेळपाचें ना. आनी फॉर्म भरता आसतना 10 ऑगस्ट 2026 आनी हे ऑगस्टाचे 10 तारखेक लोकांनी जी फॉर्म भरता तेमी इमिजिएटली जे आसा अमावंट जो आसा 1,52,300 जे आसा ही DD चॅक जे हितून माध्यमांत जे आसा ते पेमेंट करतात गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक जे आसा तेमी जे आसा पेमेंट करपाक पडटलें. मागीर बाकीचो जो कुर्रा आसा, स्पेशली जो कुर्रा म्हणल्यार जो आमकां जो कोटा मेळटा, ह्या कोटाक जो आसा 20 डेजाचो जो फॉर्म आसा हेका भरपूर लोकांचो जो आसा आख्खे देशभर म्हाका दिसता लोकांनी जे आसा हेका स्पेशली 20 डेजाचो वचपाक लागून स्पेशली आमचे जे सर्वीस करता लोक, स्पेशली गव्हर्मेंट सर्वंट जे लोक आसा, जे आपली बिझनेसमॅन्स आसा, हे चडशे लोक जे आसा 20 डेजाचो फॉर्म भरतात सो दॅट दे कॅन परफॉर्म द हज एंड दे हॅव टू कम बॅक टू जॉइन देअर ड्युटीज. सो तांकां लागून जे आसा हो ही स्कीम हाडलेली आनी म्हाका दिसता ही स्कीम आख्खी आमचे नरेंद्र मोदी ही जी स्कीम हाडली हे स्किमाक जे आसा आख्खे देशाचो जो आसा कम्युनिटी जी आसा आमची मुस्लीम कम्युनिटी स्पेशली जे आसा नरेंद्र मोदी आमचे देशाचे पंतप्रधान जे आसा हांकांय देव बरें करूं म्हणटा की अशें जे आसा कॉन्सेप्ट एक चिंतून हाडप डिफरंट वेगळे तरांचे जे इतली वर्सां जाली. आमचो देश जो आसा स्वतंत्र जाल्या पासून हे केन्नाच जे आसा कोणें कॉन्सेप्ट जो आसा सोदून नासलो. हो कॉन्सेप्ट जो आसा तेमी आमचे किरण रिजिजूचे थ्रू जो आसा हो करून हाडलो म्हणून तांकां हांव गोंयचे जे आसा स्टेट सरकाराचे तर्फेन जे आसा तांकां जे आसा देव बरें करूं म्हणटा. फॉर्म भरता आसतना ओरिजिनल पासपोर्ट आपले तेजी कॉपी जी आसा तशेंच जो पासपोर्ट स्पेशली हांव जे हाजीच फॉर्म भरता तांकां सांगूंक सोदता अजून तुमचे कडेन टायम आसा 31/12/2027 हेजी वॅलिडिटी जे पासपोर्टाची आहा तोच पासपोर्ट जे आसा आमी हो हजाचे जे आसा फॉर्म भरपाक जे आसा करतले तेजेरूच विजा लागतली. आनी एक फावटी रिपीट करता 31/12
2027 ही व्हॅलिडिटी आसा जे पासपोर्टाचे होच पासपोर्ट जो आसा हो आमी विजा लागपाक जे आसा व्हॅलिड करतले गव्हर्मेंट ऑफ सौदी अरेबियाचे तर्फेन जे आसा नाजाल्यार तेंचे कोणाक समज एक दीस पसून मुखार वयता तांकां विजा लागपाची ना. सो रिन्यूवल कोणा करपाचें आसा अजून तुमचे कडेन 20 दीस आसा तत्काल पासपोर्ट घालून जे आसा आपले आपले पासपोर्ट जे आसा सगळ्यांनी जे आसा रिन्यूवल करून घेवचे. आधार कार्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग्स, फोटोग्राफ्स, व्हाईट बॅकग्राऊंड जो आसा फाटल्यान जो फोटोग्राफ आनी कॅन्सलेशन ऑफ चॅकबूक जो आसा आनी पासबूक हेजी कॉपी जी आसा हाडून जे आसा तेमी आपूण स्वताय अपलोड करूं शकता. अदरवायज हांगा ऑफिसान जे आसा आमचो स्टाफ बसला तेंचे कडेन जे आसा येवन जे आसा ही पासपोर्टाची सुविधा जे भरपाक लागून फॉर्म तांकां समज डिफिकल्ट जाता ते येवन हांगा भरचे हाजाचे फॉर्म भरपाक लागून आनी कसले जे आसा तांकां इश्यूज आसा हे रिजॉल्व करपा लागून जे आसा आमच्या ऑफिसान जे हांगा स्टाफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो स्टाफ बसयला आमचे तांकां येवन जे आसा तेमी फॉर्म भरचे. आनी एक फावटी मागणी करता गोंयचे जे लोक उत्साहीत आसा हजाक वचपाक लागून आनी इतली पसून मागणी करता की जे प्रायवेट वचपाक सोदताले आयज लोकांनी जे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे तर्फेन जे लोक गेल्या तेमी अपील केल्या लोकांक की प्रायवेट वचनासतना तुमी स्टेट गव्हर्मेंटाचो लाभ घेया. प्रायवेटाक तुमी गेले जाल्यार म्हाका सांग 7 लाख 8 लाख रुपया चार्ज करता. आमी हार्डली गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जी आसा 3,40,000 3,30,000 इतलेच जे आसा चार्ज करून जे आसा आयज तुमकां जे हाजाक धाडटा आनी व्हडलेशे ट्रॅव्हलिंग जे आसा आमी काय तुमचे कडेन जे आसा घेयना. सो मागता तुमचे कडेन की मॅक्झिमम लोकांनी हो बेनिफीट जो आसा हाज्याचो घेवचो आनी गोंय सरकाराचे तर्फेन आनी पार्टी अध्यक्षाचे तर्फेन जे आसा सगळ्यांक जे आसा देव बरें करूं.